प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वा विसवोर, वोड 13 ते 23 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सेस 13 to 23। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतूच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात। तांणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत। जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां। तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडो, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना। हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो। जे कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो। मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली। आपल्या कश्टां आनी मरना विशीं जेजू उलयता। तेन्ना थावन जेजून आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुसलेमाक वेचो आसां। जाणट्यांच्या, मुखेली, याजकांच्या आनी 2 शास्त्र्यांच्या हातांतले हांव जायते सुशे आसां। ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसाक देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो। तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो ताका पेश्टावंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच दिवंक ना जावं। आनी ताणें ओडून पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वच सैताना, हांव आडलोन पडोन म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक एक प्रश्न घालता। आनी तो प्रश्न म्हणल्यार जेजू तांकां विचारता आनी म्हणटा, मनशाच्या पुताक तुमी कोण म्हूण दवरतात? भाव भयणीनो, पयलो जेजून विचारलें लोक तांकां कितें म्हूण दवरता, पूण जेजूक जायलें आपल्या शिसांनी ताका कितें दवरतात तो, म्हणजे ते कितें चिंताले ते। आनी शिकी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारलो, सिमोन पेद्रून जबाब दिलो आनी जेजूक सांगलें, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत। आनी जो जबाब पेद्रून त्या दिसा दिल्लो भाव भयणीनो, तो जावन आसलो सारको जबाब। जो जबाब पेद्रून दिल्लो ती जावन आसलें सत, कित्याक पवित्र आत्म्यान ओ स्वर्गीच्या बापान त्या वेळार हे जे पेद्रून म्हणलेलें तें देवाच्या स्वर्गीच्या बापान पेद्रूक तें सांगलेलें, ताका ती सजमणी दिल्ली। आनी त्या वेळार पेद्रून जो जबाब दिल्लो तो खरो जबाब दिल्लो, कित्याक जेजू जावन आसलो जिव्या देवाचो पूत। आनी भाव भयणीनो, फुडें कितें घडटा हें सगळें सांगले उपरांत जेजू पेद्रूक सांगता, आनी हें फकत पेद्रूक सांगिना, एकल्याक सांगता। तो कितें म्हणटा, हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो। जें कितें संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो। भाव भयणीनो, आमकां ह्या उतराच्या जेजूच्या उतराची सजमणी ना म्हणून
आमी आयज खरें क्रिस्ती जिवीत जियना. आमी फकत सजमना की कोण आमकां येतलो शिकयतलो, आमकां कितें सांगतलो, आमकां काणयो सांगतलो आनी आमी ते सत म्हूण मानतले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलेलें की तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं खरो क्रिस्त, हे कोणें सांगलेलें? हे चोरीच्या बाबान सांगलें, हे स्वत आसलें. म्हणटच जेजून पेद्रूक सांगलें, हांव तुवें म्हाका कितें सांगलां तें ताचेर हांव म्हजी इग्रोज मात बांदतलो. कित्याचेर बांदतलो? जे पेद्रून सांगलें की जेजू जावन आसा क्रिस्त म्हणून, ज्या त्या दिसा पवित्र आत्म्यान पेद्रूक सांगलेलें, ताचेर जेजू आपली सभा बांदपाचो आसलो आनी ती सभा बांदल्या. जेजून आपली सभा ताच्या उतराचेर बांदल्या. जेजून आयज इग्रोज मात आपल्या उतराचेर बांदल्या, पेद्रूचेर बांदूंक ना. जेजून ती आयची इग्रोज पेद्रूचेर बांदूंक ना. जेजून आपली इग्रोज ताच्या उतराचेर, जे पेद्रूक कळलेले पवित्र आत्म्या उदेशी की जेजू जावन आसा क्रिस्त, ताचेर आपली सभा बांदल्या. आनी त्या फुडें जेजू पेद्रूक म्हणटा, हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. भाव भयणीनो, चावी म्हणल्यार आमकां जाता एक अधिकार. ज्या कोणा कडेन आपल्या घराची चावी हा, कुडीची चावी हा, ताका अधिकार हा ते दार उक्तें करून ते दार बंद करून. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून पेद्रूक सांगलेलें हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो, तो म्हणूंक सोदतालो हांव तुका ह्या स्वर्गाची पदवी दितलो. पूण ती पदवी मेळपाक तो म्हणटा, जे संवसारांत तूं ना म्हणशी म्हज्या उतरा वरवीं, ते स्वर्गार होय ना जातले. जे तूं ह्या संवसारांत होय म्हणटाय, ते स्वर्गार होय जातले. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, स्वर्ग राज्यान देवाचें राज चलता, देवाचो हुकूम चलता, देवाचें उतर चलता. म्हणटच जेन्ना आमी ह्या संवसारांत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, आतां आमकां ही चाई मेळटा. आनी ही चाई आमकां स्वर्गार कितें वयर हा ते आमच्यान ह्या संवसारांत घडूंक जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी थाराव घेता. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण भावार्थी हा ताका चाई मेळटा. आनी जेन्ना ताचे कडेन देवाचें उतर आसता आनी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताका आतां स्वर्गीची चाई मेळटा. ह्या संवसारांत देवाचें उतर जें स्वर्गार आसा तें ह्या संवसारांत घडून हाडपाक. जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां एक अधिकार मेळटा आनी जे स्वर्गार आसा तें संवसारांत घडटा. आनी आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. आयज भाव भयणीनो, ही चाई आमकां दिल्या ती देवान. भावार्थी जाल्या उपरांत ती चाई आमी वापरूंक, त्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, ते उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक, दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक, देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आमी आयजतान वावर सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.